न्यू वाडे वास्को हांगसर सुमार 35 दीस पयलीं गॅस सिलिंडराक गळती जावन गुरुवार बायल शिवानी रजावत आनी तिच्या आवयक मरण आयल्या म्हूण घडणूक घडिल्ली. उपरांत शिवानीच्या फामिलीन हातूंत कितें तरी घातपात आसा म्हूण दुबाव उक्तायल्लो. आतां वास्को पुलिशेन हुंड्याचें प्रकरण म्हूण शिवानीच्या घरकारा आड गुन्यांव नोंद केला. अनुराग सिंग रजावत अशें शिवानीच्या घरकाराचें नांव आसा. पुलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत 304B खाला गुन्यांव नोंद केला अशी वास्कोचे PI कपिल नायक हांणी म्हायती दिल्या. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. 18 नोव्हेंबराक एक इन्सिडंट जालो हांगा जंय गॅस एक्युमुलेट जावन तें गॅस एक्युमुलेट जावन थंय ब्लास्ट जालो आनी आवय आनी धूव ही थंय मरण पावली. सो त्या हाणें आमी UD रजिस्टर केल्ल्यो आनी सिन्स ती जी बायल आशिल्ली म्हळ्यार ती शिवानी राजावत ती विदीन 7 years ऑफ एज ऑफ मॅरेज ही एक्सपायर जाल्ले कारणान ताची इन्क्वायरी SDM कडेन आशिल्ली आनी दुसरी हाची इन्क्वायरी आवयची इन्क्वायरी आमचे कडेन आशिल्ली. ताची आमी 174 अंडर इन्क्वायरी करताले. सो SDMन हातूंक इन्क्वायरी करून आमची मरे एक रिपोर्ट सबमीट केला आनी तातूंक हे डायरेक्टेड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन सर्कमस्टन्शियल एविडन्स एंड टोल्ड अस डायरेक्टेड अस टू फायल द FIR इफ रिक्वायर्ड. सो तातूंत कितें आसा तातूंत ताचे भाव आनी फॅमिली मेंबर्स थोडे दे आर मेकिंग एलिगेशन्स ऑफ सम डावरी एंड ऑल. So we had registered the crime under section 304B and against their husband Anurag, and our investigation is in progress. So during the investigation, if found necessary, we will add more sections also to this. That we will see. So सध्या तुम्ही ताका बुक करून दवरला, but if will be detained, arrested असे कितें जावपाचें म्हणजे? No, till now we have not arrested. If required, we will see. Investigation is going on. Yes.